जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका की तुझ्या पातळ तुया सोर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोळी तुझ्या. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरासाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जोंगलो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानियेल, झेबेदेवाचो पूत आनी तांच्या शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेता. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्यान चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेलेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपणी घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपल्या वयले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दोर्यांत उडकी मारली. पूण मासले बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत एर शीस आयले. ते तोडीक लागचे आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणू आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही 3री फावट. देवाचें उतर हें.